राजीनामा दिवचो मुख्यमंत्री म्हणून आणि आमदार म्हणून, आणि आमचे अध्यक्ष फातोडा आमदार म्हणून राजीनामा दितले. तांच्यांनी आपापल्या मतदारसंघात परत बाय इलेक्शनाकून लढून दाखोवचे आणि कोण जिखता तो पळोवचो म्हणून. आणि मुख्यमंत्री विल मिजरेबली लूज म्हणून आमच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट काढले. हे म्हाका दिसता काडटकच वयर पर्यंत पावले, पणजे पर्यंत मडगांवच्यान. सो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष बाब समीर मांद्रेकार हाका फोन केले आसतले सीएम ऑफिसांतल्यान, मातशे प्रेस कॉन्फरन्स घे म्हणून काल. सो तो भुरगो असो वायट न्ही, तो भुरगो बरो, ताका फोन केले आसतले. आनी ताणें काल सांजची प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की विजय सरदेसाय विकास कामां जी करता हे दुखता म्हणून. तांकां कळपाक जाय विरोधान सुद्दां रावन 2012 ते 2017 कशें कामां करूंक जाय हे आमी करून दाखयल्लें आसा. सत्तेर आसूं सत्तेर नासूं लोकांची कामां कशी करून घेवप हे आमच्या अध्यक्षाक कळटा. कारण ज्या वेळाचेर 2012 भारतीय जनता पक्षाची लाट आशिल्ली त्या वेळाचेर त्या वेवेक सुद्दां म्हणजे दोनूय राष्ट्रीय पक्षांक हरोवन तो आमदार जालो. सो हातून कळटा की फातोर्डा मतदारसंघाचे लोक डेव्हलपमेंटा खातीर आसात. आनी त्या वेळार ओपोजिशनान रावचो म्हणून ताका निवडून दिल्लो आनी ओपोजिशनान रावले आनी डेव्हलपमेंट कामांय करून दाखयली. दुसरें वक्तव्य युवा मोर्चान तांच्यांनी केला की लोकांनी बळी पडचे न्ही म्हणून स्टेटमेंटाक. हो अत्यंत एक महत्वाचो स्टेटमेंट, हांव तो पॉझिटिव्हली घेता. कारण हाचो अर्थ जे आमचे अध्यक्ष विधानसभेन उलयतात किंवा विधानसभे भायर उलयतात, जे विशय वेगवेगळ्या डॉक्युमेंट सकट म्हणा एव्हिडन्स सकट उलयतात, हे लोकांक पडपाक लागला. आनी एका वर्सानूच हे सरकार, प्रमोद सावंताचें सरकार आसा, हे अनपॉप्युलर जाल्लें आसा. सो हो स्टेटमेंट करप की लोकांनी बळी पडचे न्ही क्लियरली इंडिकेट्स दॅट लोकांक पटपाक लागला की जे आमचे अध्यक्ष विधानसभेन उलयतात किंवा विधानसभे भायर उलयतात, जे स्टॅटिस्टिक्स दिवन उलयतात, हे तांकां पटला. सो म्हणून मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवपाक सोडून आपल्या कोणा भुरग्यांक मुखार काडप आनी बळीचो बकरो करप हे बरोबर न्ही. मुख्यमंत्र्यान ताका उत्तर दिवंक जाय आशिल्लें. तांकां फोन करून सांगप सांजचे मातशें पत्रकार परिशद घेया म्हणून, आनी तांकां बाबड्यांक उलोवपाक लावप हे मुख्यमंत्र्याक सोबना. कारण मुख्यमंत्र्यान चॅलेंज दिल्ली की 7 जाणांनी रिजायन जावन 7 जाणांनी निवडून येवन दाखोवचें म्हणून. ताका उत्तर आमच्या अध्यक्षान दिलें. म्हणजे एक म्हणा हिंदीन, ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा. सो हे आमच्या अध्यक्षान दिले. सो ताच्या नंतर हे भुरग्यांक मुखार काडून रेडिकलस तांकां तांची हांव काकूट करता फुडेंची तांकां मुखार घालप. मागीर फाल्यां हात वयर काडटले मागीर